नमस्कार, गोमंतक टुडेन दिवकार हांव संजना काणेकर। सोयिस्तर खबरां पयलीं पळयाच्यो मुखेल खबरो। तुवें पेट्रोल पंपा लागसार कार आनी दुचाकी मदीं अपघात। दुचाकी चलोवपी तरणाट्या कागताक मरण। मांद्रे पुलिसांनी केलो पंचनामो, कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दिल्या धाडून। फाटल्या 5 वर्सांत गोंयभर 13,765 रस्ते अपघात नियंत्रणांत हाडपाक सरकाराक अपेस। जीव घेण्या अपघातांनी 1,022 जाणांक आयले मरण। महाकुंभाक गेल्ल्या कुडचडीच्या भाविकाक प्रयागराजांत आयले मरण। सरकारान धाडिल्ल्या दुसऱ्या रेल्वेंतल्यान गेल्लो महाकुंभाक। जीआयएस सर्वेक्षणाच्या माध्यमांतल्यान अतिक्रमणां सोदून काडून बेकायदेशीर अतिक्रमणांचेर करतले कारवाय। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची शिटकावणी। स्मार्ट सिटीच्या रस्त्यांची कामां 31 मार्चा पयलीं जातली पुराय। फुटपाथ आनी हेर सोबितीकरणाची कामां जुना मेरेन हाडटले आटोपांत। सरकाराच्या न्यायालयाक प्रतिज्ञापत्र। ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमाची माहिती। कला अकादमीच्या आवारांत कोयराच्यो राशी वोल्या वांगडा सुकोय मिक्स। कोयराच्या वासाक लागून कला अकादमींत वचपी लोकांक जाता त्रास। प्रशासनाची आडनदर। आता खबरो विस्तारांत। राज्यांत अपघातांचें सत्र सुरूच। तुवें पेट्रोल पंपा लागसार कार आनी दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो। ह्या अपघातांत एका 25 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच मांद्रे पुलिसांनी घडणूक थळार धांव घेवन पंचनामो केलो। पुलिसांनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीन धाडून दिल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। आज सकाळी 10:30 ते 11:15 वरांचेर तुवें पेट्रोल पंप हांगासर 4 चाकी अल्टिका GA11T 1672 ही गाडी आणि दुचाकी GA03 AK 6125 हांच्यात भिरांकूळ अपघात जावन सद्या तुवें हांगासर वास्तव्य करून आशिल्लो पूण ताचें मूळ घर डिचोले वाठारांत आशिल्लो राज पेडणेकर 25 वर्साच्या युवकाक आतांच मरण आयिल्ले अशी घटना घडली। घटनेची माहिती मांद्रे पोलिसांक मेळटकीच मांद्रे पोलिसांनी घटनास्थळी धांव घेवन पंचनामो केलो। 2 गाडयेमध्ये भिरांकूळ अपघात जाल्लो। राज पेडणेकर आपल्या दुचाकी वाहना वयल्यान तुवेंच्यान पेडण्या वतालो तर 4 चाकी जे वाहन आशिल्ले ते टर्न मारतना तेका बरोच धपको लागलो आणि दुचाकीलो भुरगो आशिल्लो तो रस्त्यार पडलो। ताच्या डोक्याकूय मार बऱ्या प्रमाणात लागलो आणि तो काही वेळान गतप्राण जावपाची घडणूक घडलेली आहा। मांद्रे पुलीस मुखायलो शोध घेत आसा। ज्या तुवें पेट्रोल पंपाच लागीं जो अपघात झाला तातूंतले जे 4 चाकी वाहन आसा तातूंतल्या वाहन चालकाक मांद्रा पोलिसांनी ताब्यात घेवपाची घडणूक घडलेली आसा आणि जो भुरगो राज पेडणेकर सोंपलेलो आसा ताका बांबोळी शवचिकित्सा हांगासर तपासणी खातीर धाडलेलो आसा। मांद्रे पुलीस मुखायलो तपास करीत आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर। फाटल्या 5 वर्सांत गोंयभर 13,765 रस्ते अपघात जाले। हातूंत 924 जीव घेण्या अपघातांचो आस्पाव आसा। ह्या जीव घेण्या अपघातांनी 1,022 जाणांक मरण आयले। फाटल्या 5 वर्सांच्या अपघातांच्या आंकडेवारीचेर नदर मारीत जाल्यार रस्ते अपघातांत मरण पावप्यांचो आंकडो वर्सान वर्स वाडत आसा। रस्ते अपघात उणे करपा खातीर सरकार आनी वाहतूक खातें उपाय येवजण करीत आसात। अशें आसूनय रस्ते अपघात कांय कमी जायनात, ते वाडतूच आसात। दुसरे वटेन मरप्यांचो आंकडो वाडटना दिश्टी पडटा। फाटल्या 5 वर्सांतले रस्ते अपघात आनी अपघातांनी मरण पावप्यांचो आंकडो पळयलो जाल्यार मरप्यांचो आंकडो वर्सान वर्स वाडत आशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा।
ताका लागून ही सगळी आंकडेवारी पळयली जाल्यार रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडपा खातीर प्रभावी उपाय येवजण आंखपाक सरकार कमी पडले काय कितें असो प्रस्न उपरासले बगर रावना. फाटल्या 5 वर्सांत जाल्ले जीवघेणे अपघात 2020 149 जीवघेणे अपघात 172 जाणांक मरण. 2021 150 जीवघेणे अपघात 162 जाणांक मरण. 2022 203 जीवघेणे अपघात 221 जाणांक मरण. 2023 199 जीवघेणे अपघात 222 जाणांक मरण. 2024 223 जीवघेणे अपघात 245 जाणांक मरण. परतून एकाच जाग्यार अपघात जातात असे 35 ब्लॅक स्पॉट वाहतूक खात्यान सोदून काढले खरे, पूण 2020 ते 2023 या 4 वर्सांत वाहतूक खात्यान एकाय ब्लॅक स्पॉटांची पळोवणी करूंक नाशिल्ली. महत्वाची गजाल म्हळ्यार 2020 ते 2023 या 4 वर्सांत 621 जीवघेणे अपघात जावन तातूंत 777 जाणांक मरण आयिल्लें. फाटल्या वर्सा मात वाहतूक खात्यान 66 फावट ब्लॅक स्पॉटांची पळोवणी केली. फाटली काही वर्सां आमी पळयली जाल्यार रस्त्यार अपघात हे वाडत आसात आनी रस्त्यार खूब लोकांचे जीव गेल्ले आसात हे आमकां दिश्टी पडटा. हितून सरकार आपले तरेन खुबसो प्रयत्न करतना आमकां दिश्टी पडटा, पूण खंय तरी सरकार हे जे अपघात जातात आनी ह्या अपघातान जे मरण पावतात लोकांक तितून कंट्रोल हाडपाक म्हणजे ते अपघात नियंत्रणान हाडपाक सरकार खंय तरी अपयशी ठरता काय असो प्रश्न तयार जाता. आमी समज पळोवपाक गेले जाल्यार 2020 ते 2024 ह्या वेळार 13,765 रस्त्यार अपघात जाल्ले आसात आनी तितून भितर 924 सुमार जीवघेणी अपघात जाल्ले आसात आनी टोटल 1022 लोकांचो रस्त्यार मृत्यू जाल्लो आसा. जाल्यार हे सगळे चित्र पळयले जाल्यार खंय तरी अशें दिसता की हे जे रस्त्यार जे लोक मरतात, रस्त्यार जे अपघात जावन लोक मरतात तितून खंय तरी सरकार हे कंट्रोल करपाक अपयशी ठरता. फाटले 5 वर्साचे जे आंकडे आसात जे आमी ब्रेक करून पळयले जाल्यार 2020 172 लोक रस्त्यार अपघातान मेल्यात. तशेंच 2021 162 लोक रस्त्यार अपघातान मेल्यात. तशेंच 2022 221 लोक रस्त्यार अपघातान मेल्यात. तशेंच 2023 222 लोक अपघातान मेल्यात. तशेंच 2024 245 लोक अपघातान मेल्यात. जाल्यार हे सगळे आंकडे पळयले जाल्यार हितून खंय तरी दिसता की रोड सेफ्टी वीक्स बीन सरकार वटच्यान जे सरकार करतात जाल्यार सुद्धा खंय तरी ह्या अपघातांचेर नियंत्रण हाडपाक सरकार अपयशी ठरता. जाल्यार हे सगळे आमी पळयले जाल्यार खंय तरी अशें दिसता की सरकारान हेजेर गंभीरतायेन विचार करपाची गरज आसा आनी हे जे रोड एक्सिडेंट जे आसात ते कशे कमी करपाचे आनी जे ब्लॅक स्पॉट आसात ते ब्लॅक स्पॉटांचेर सुद्धा कसो सरकारान एक्सिडेंट जावपाक थंय नियंत्रण हाडपाक जाय हेजेर सरकारान सारके गंभीरतायेन विचार करपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन साहिल खरी बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. GIS सर्वेक्षणाच्या माध्यमांतल्यान अतिक्रमणां सोदून काडून बेकायदेशीर अतिक्रमणांचेर कारवाय करतले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान शिटकावणी दिल्या. नक्षा उपक्रमाच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. कांय डेव्हलपर नगर नियोजन खात्याच्या परवानगे खातीर आराखड्यात 10 वा 8 मीटर रस्तो दाखयतात, पूण प्रत्यक्षात 3 मीटर सोडटात. GIS सर्वेक्षणाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली उक्ताडार येतल्यो. बांदकामा खातीर जाणी TCP कडल्यान परवाने घेतल्यात तांची बांदकामां आराखड्या प्रमाण आसात की ना ते पळयतले, ना जाल्यार तांचेर कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. GISाचेर आदारिल्लो 3D मॅप कर बांदकाम, नळ जोडणी, अतिक्रमण आनी शार नियोजना खातीर फायदेशीर थारतलो अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. डेव्हलपर कितें करता, आमकां दाखयता आसतना 10 मीटर रस्तो किंवा 8 मीटर रस्तो सोडटा. ओके, मागीर ते टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगा कडल्यान पास करून घेवपा खातीर तेन्ना पास करून घेतात आनी मागीर रस्तो तो 3 मीटर दवरतात, उरलेलो सगळो एनक्रोच करतात. सेम वे म्हणजे टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगा कडल्यान पास करून घेतले म्हणून जावचें ना. ओके, ते पास करून घेता आसतना तो रस्तो 10 मीटर तसो दाखोवचोय पडटलो आनी तो आतां आसा काय ना. म्हणजे त्यांनी बिल्डिंगेक एप्रुवल जर घेतलेले 6 वर्सां पयलीं जाल्यार तो आतां त्यांनी तोच रस्तो सोडला काय ना तो आसप इम्पॉर्टंट आसा. म्हणजे ताज्या खातीर हाजो इम्पॉर्टन्स तितकोच म्हत्वाचो म्हणून हांवें सांगलें डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून. म्हणजे GIS बेस्ड 3D मॅप्स
will be available for the taxation, construction permits, water supply, encroachment removal and other city planning activities in the village panchayat also and municipal council. आम्ही टॅक्सेशन कित्याक म्हटलें, व्हडली बिल्डींग आसा तेणी एनक्रोच केला, भितर कितें चलता हें आमकां अजून खबर ना. आमी म्हणटा आमी रेजिडेन्शियल तेणी फ्लॅट बांदलेले, आतां भितर ऑफिसां चलता. थोडे कडेन तर वेगवेगळी म्हणजे आमी मदीं बाकीचे हे पळयल्यात की ते कमर्शियल चलोवपाक लागलेले आसा. ओके, त्यांनी इलिगल एनक्रोचमेंट केला काय कितें, म्हणजे नॉट ओन्ली द हॉरिझॉन्टल एनक्रोचमेंट बट व्हर्टिकल एनक्रोचमेंट केला काय कितें तोय पळोवप महत्वाचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राजधानी पणजेन स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरू आशिल्ली रस्त्यांची कामां 31 मार्चा पयलीं पुराय जातली. तशेंच फुटपाथ आनी सोबितीकरणाचें काम जूना मेरेन करतले अशें प्रतिज्ञापत्र सरकारान कोर्टांत सादर केलां. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान हे विशीं म्हायती दिली. सांगलें की आमी जें काम सुरू केलां परत मॉन्सुना उपरांत आनी ते खंयचे टायमलायन ताजी कितें डेडलायन कितें आसा ती सगळी आमी कोर्टाक सबमीट केली. आतां जो टायमलायन कोर्टाक आमी दिला तो असो आसा की 31 मार्च मेरेन रस्त्याचें जें काम आसा, रस्ते जे ब्लॉक जाले जावं खणल्यात आनी ओपन केले ते सगळे रस्ते ऑपरेशनल जातले हे 31 मार्च 2025 पर्यंत. ताज्या उपरांत जें फुटपाथाचें काम, ब्युटिफिकेशन हें जें बाकीचें काम आसा तें एंड ऑफ जून मेरेन कंप्लीट जातलें अशें म्हणून आमी एक अंडरटेकींग आनी एफिडेवीट कोर्टाक दिलें. कोर्टान तें एक्सेप्ट केलें आनी कोर्टान आमकां एक्सटेंशन दिलां अप टू 31 मार्च जें रस्त्याचें काम कंप्लीट करपाक आनी बाकीचें जें काम आसा फुटपाथ जें आसा पळय तें जून मेरेन कंप्लीट करपाचें आमकां कोर्टान परमिशन दिलें. सर, दुसरें म्हणल्यार हो जो पळय पिरियड दिला पळय एक्सटेंशन, तो पयलीं केन्ना पर्यंत आशिल्लो? हो जो पिरियड आशिल्लो तो मेन पिरियड आशिल्लो तो 24 जून मेरेन आशिल्लो. ओके, आनी कित्याक लागून डिले जाल्लें? एक म्हणजे कशें आसा न्ही, पणजेचें सिच्युएशन आसा हें मातशें युनीक कशें आसा. पणजेचें उदकाचें लेवल आसा पळय न्ही, दर्याचें उदकाचें लेवल उंच आसा आनी आमचे जमीन जी आसा, जागो आसा हो सकयल आसा. ताका लागून खणल्या उपरांत रोखडेंच उदक जाता, उदक मेळटा आनी कामां जीं आसा पळय मॉन्सुनान सोडूनच दी सादारणशें नोव्हेंबर मेरेन कसलीच कामां करपाक मेळना. अंडरग्रावंड कामां जीं आसा ती नोव्हेंबरा उपरांतूच करूंक मेळटा. सो ती थोडी जी कामां उरिल्ली आशिल्ली, थोडी स्ट्रेचीस, थोडी चेंबर्स हे ज्यो आशिल्ले पळय ह्यो नोव्हेंबरा उपरांतूच करूं शकता आशिल्ले आमी, म्हणून हे कामाक लेट जालो आनी ताका लागून आमी एक्सटेंशन दिलें, एक्सटेंशन मागलें आनी तें कोर्टान दिलें आमकां. कलाकारांची खाण म्हूण वळख आशिल्ल्या कला अकादमीन कोयराच्यो राशी, वलो सुको कोयर मिक्स, सोंसू नजो असो उग्र वास प्रेक्षक विट्टात. मात प्रशासनाची हाचेर आड नदर. कलाकारांची खाण म्हूण वळख आशिल्ल्या कला अकादमीच्या सरभोंवतणची कोणूच जतनाय घेतिल्ली दिसना. 70 कोटी रुपया खर्च करून नूतनीकरण केल्ल्या ह्याच कला अकादमीच्या सरभोंवतणची दुर्दशा जाल्लें स्पश्ट चित्र पळोवपाक मेळटा. घे म्हूण कोयराच्यो राशी मारिल्ल्यो दिश्टी पडटात. वलो सुको कोयर मिक्स जाल्ल्यान तर सोंसू नजो असो उग्र वास हांगा मारता. नाटकां पळोवपाक येवपी प्रेक्षक सुद्दां ह्यो कोयराच्यो राशी पळोवन विट्टात. आतां हो कोयर नितळ करपाची जापसालदारकी कोणाची? नमस्कार, हांव आसा कला अकादमीच्या भायर आनी कला अकादमीच्या ज्या दावे बाजून तुम्ही हांगा पळोवंक शकतात की कशे हांगा हे जे कचऱ्याचे राशी ज्यो आसात त्यो कशे हांगा घातलेले आसात ते तुम्ही हांगा पळोवंक शकतात. जाल्यार हांगा फक्त प्लास्टीक आमकां दिश्टी पडटा अशें ना, हांगा आमकां वेट वेस्टूय तुमकां थंय तुम्ही फुडें पळोवंक शकतात. हांव मागता कॅमेरामॅना कडेन की ताणें भितर येवचें आनीक हे तुमी पळोवंक शकतात हांगा कशे हांगा वेट वेस्ट सुद्दां हाडून हांगा दवरिल्ले आसात. आनीक हे जे आसा मेन म्हटल्यार हे सारखे कला अकादमीचे सारखे दावे बाजू कशें आसा ते तुमी पळोवंक शकतात. आनीक मेन म्हटल्यार कला अकादमी जी आसा ती कलाकारांची खाण अशी म्हणटात आमी. आनीक रिनोवेशन जावन हांगा खुबशे अशे कलाकारांचे जे कार्यक्रम आसात ते हांगा कला अकादमीन सुरू जाल्ले आसात. तरी आसतना
हांगा जो एक विचित्र तरेचो वास येता, वास सगळो हांगा जे वेट वेस्ट असले कारणान हो जो वास सगळो सुटलेलो आसा आनीक ही जे हांगा जे सगळे लोकांक येवपी लोक जे आसात त्या लोकांक कशे हांगा त्रास जातात ते सगळे ह्या वासाचेर हांगा कळटा. आनीक त्याच बरोबर हांगा अशें आमकां कळोन येयलां की हांगा ही जी गार्बेज आसा ती गार्बेज फाटले म्हयनो मायज जाले, 1 म्हयनो मायज जाला ही गार्बेज हांगा अशीच डंप केल्ली आसा. मेन म्हटल्यार जेन्ना गार्बेज जी असता ती गार्बेज वेट गार्बेज आणि ड्राय गार्बेज ही दोन सेपरेट करपाची असता. पूण हांगा तुम्ही पळोवंक शकतात हांगा वेट गार्बेज म्हटल्यार प्लास्टीक सगळे बॉटल्स म्हणत, प्लास्टीक बॅगा म्हणत सगळे बांदून दवरलेले आसात. ती ड्राय गार्बेजी बरोबर वेट गार्बेजूय हांगा सगळे अशी घातलेली आसा आनी ताका लागून ही विचित्र तरेची घाणी हांगा ह्या वाठारान पसरलेली आसा. आमी आशा करतात की खंय तरी कन्सर्न ऑथॉरिटीन हांगा लक्ष दिवचें आनी कला अकादमीक लागता जाल्यार कला अकादमीन सुद्दां हांगा लक्ष दिवचें आनीक बेगीनची बेगीन ही जी गार्बेज आसा हांगासली ती गार्बेज हांगासली निवळ करची. कित्याक ही जी गार्बेज आसा ती गार्बेज आमी म्हणटात हेल्था खातीर हार्मफुलूच. एक सुंदर अशें हें जे पणजे शहर आसा त्या पणजे शहरान हांगा ही गार्बेज डंप केल्ली आसा ती पळोवपाक सुद्दां विचित्र दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर कांपालसून हांव गौरेश गांवकर. बोडगेश्वर देवस्थानाच्या नव्यान वेंचून आयिल्ले समितीच्या पदग्रहणाचो मार्ग निमणो मेकळो जालो. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान प्रशासकीय लवादान सोपूत विधीक दिल्ली स्थगिती मंगळारा रद्द केली. उच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाक लागून नव्या समितीचो मार्ग आतां मेकळो जाला. बोडगेश्वराची हियरिंग आशिल्ली हायकोर्टान, तुमी कितें फायल केल्लें? हय, आमी पिटिशन फायल केल्ले जेतून डिस्ट्रिक्ट कोर्टान इन्चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल ऑर्डर पास केल्ली आनी स्टे ग्रांट केल्लो की स्वेरिंग इन करनाका म्हणून न्यूली इलेक्टेड बॉडी. ती ऑर्डर आमी चॅलेंज केल्ली. ती हायकोर्टान ऑर्डर आयज सेट असायड केली आनी सो देफॉर नाव इट्स ओपन फॉर द स्वेरिंग इन टू गो अहेड. सो जी ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्टान पास केल्ली ती हायकोर्टान ऑनरेबल हायकोर्टान सेट असायड केला. आनी जी पेटिशन लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनला कडेन ते चालू उरतले? ते सकयले पिटिशन चालू उरतले बट जी ऑर्डर दिल्ली की स्टे केल्ले स्वेरिंग इन सेरेमनी ती ऑर्डर भायर उडयला. सो ती कॉशन सेट असायड केला. सो आतां स्वेरिंग इन वील प्रोसीड इन टर्म्स ऑफ दी मामलेदार्स कन्विनियंट डेट. तुमचें पेटिशन आशिल्लें तेतून तुमी कितें म्हणटिल्लें की आमचें पिटिशन बेसिकली आशिल्लें की जेन्ना अशें देवस्थानाचें डेमोक्रेटिकली इलेक्शन जालां तितून अशें एक्स पार्टी ऑर्डर दिवपाचें ऑप्शनूच ना म्हणून. इलेक्शन जनरली अशें स्टे करना बिकॉज इलेक्शन डेमोक्रेटीक प्रोसेस फॉलो करून केला. तुमचें कितें ऑब्जेक्शन आहा तुमी इलेक्शन पिटिशन फायल करा आनी दॅट इव्हेंच्युअली हॅज टू बी फायनली डिसायडेड. बट इलेक्शन मॅटरीन अशें जनरली स्टे करना. दॅट इज वॉट वी पॉयंटेड आउट टू द कोर्ट की अशें एक्स पार्टी ऑर्डर आनी अशी स्टे दिवपा जायना आशिल्ली म्हणून जे आमच्या हायकोर्टान अपहेल्ड केला आनी तेंची ऑर्डर सकयल्या कोर्टाची ऑर्डर सेट असायड केला. सर तुमी कोणा तर्फे पेटिशन? आमी पिटिशन फायल केल्ले न्यूली इलेक्टेड मॅनेजींग कमिटी. प्रेसिडेंट आमचे देवेंद्र, ही वॉज द पिटिशन नंबर 1 आनी बाकी सगळे न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स. मयेच्या हळदणवाडी वाठारांत एका धांवते रेल्वेंतल्यान पडिल्ल्यान एका प्रवाशाक मरण आयलें. ही घडणूक मयेच्या हळदणवाडी वाठारांतल्या रेल्वे गेटी कडेन सकाळीं 7:30 वरांचेर घडली. बेंगलोर एक्सप्रेस ह्या रेल्वेंतल्यान हो प्रवासी भायर पडलो अशी म्हायती मेळ्ळा. आज सकाळी एक न्यूज मेळ्ळी म्हाका की 7:30 सुमार हांगर एक कोंकण रेल्वेनसून एकलो पडलो म्हणून सकयल. आनी त्या टायमार हांव मागीर येयल्या उपरांत तेंच्यांनी तेंच्या रेल्वे पुलिसांक कळीत केलें आनी तेच्या उपरांत ते येयले आनी आतां मागीर थिवेचे पुलीस आसले पळय तेंच्यांनी मडगांव जे मेन पुलीस आसा तेंकां कळयलें आनी ते येयल्या उपरांत मागीर पंचनामा केलो आनी बॉडी ताब्यान घेवन GMCन धाडल्या फुडल्या प्रोसेसाक. मंगळूरच्यान मडगांव वचपी रेल्वेंतल्यान भायर पडिल्ल्यान एका सुमार 55 वर्सां पिरायेच्या प्रवाशाक आगताक मरण आयलें. ही घडणूक मंगळारा सकाळीं 7:30 वरांचेर मयेच्या हळदणवाडी वाठारांत आशिल्ले रेल्वे गेटी कडेन घडली. हो प्रवासी रेल्वेंतल्यान नेमको कसो भायर पडलो ते अजून स्पश्ट जावंक ना. हे विशीं रेल्वे पुलिशेक खबर कळटकीच रेल्वे पुलिशेन मये वाठारांत येवन प्रवाशाच्या डेड बॉडीचो पंचनामो केलो आनी उपरांत
डेड बॉडी ताब्यात घेऊन ती पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडल्या. हो प्रवासी महाराष्ट्रांतल्या ठाण्यात रेल्वे स्टेशनाचेर रेल्वेत चडिल्लो अशें कळटा. ताचे वांगडा ताची फॅमिली आशिल्ली अशी म्हायती मुखार आयल्या. ह्या प्रकरणाचो रेल्वे पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर मयेच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दिवचलच्या मय वाठारांत आशिल्ले मिरसांगाचे मळे करपपाक लागल्यात. देखून अंदू मिरसांग पीक धोक्यात येवपाची शक्यताय वाडिल्ल्यान शेतकार हुसक्यांत आसात. वायट हवामानाक लागून हो परिणाम जालो आसूं येता असो अदमास आसा. पळयात पुराय बातमी. दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांत दर वर्सा शेतकार मिरसांगा सयत भाजयांचे मळे फुलयतात. सध्या चडशा वाठारांत भाजी आणि मिरसांगाचे मळे फुलपाक लागल्यात. मात मय वाठारांत मळे करपून वचपाचो प्रकार चालू आसा. मिरसांगाची रोपां करपत आशिल्ल्यान 2 ते 3 फावटी परत लागवड करची पडली अशी खंत शेतकारांनी उक्तायला. हाच्या पयलीं अशें जावंक नाशिल्लें अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा. पयलीं रोपो लायलो आमी कितें तो सगळो मेलो परत आमी भरलो कितें आनी आतां मातसो हें जाता कितें परत करपाचो कित्याक लागून अशें दिसता? बरें आमी वखद मारले सगळे मारले मूत घातले ते सगळे करूंक जाय आमी प्रयोग केलो. पण 2 फावटी लावपाक पडलो. 2 फावटी लावचे पडले. पण कित्याक लागून आसतलें? कांयच समजना हवामान का जमनीचो गुण काय कितें कांयच पण ह्यान पयलीं अशें केन्ना जावंक ना. केन्नाच जावं ना. आतां 2-4 वर्सां जाल्ली लायता त्या पयलीं सगळेंच लाय पूण अशें जायनासलें. 4 वर्सां जाली लायता म्हणजे अशें जाय जाल्यार न्हू पिकाचेर परिणाम जातलो. परिणाम जातलो आनी पळय खर्च करून कांयच गावचें ना. तशें आतां अजून जावंक ना न्हू पूण हे रोपे मारतात कशे? रोपे आतां कशें मरता तेच आमकां प्रश्न पडला न्हू. कशें पडटा तेच मरता तेच कळना. वर्सां आतां इतके आमी रोपे लायता म्हटल्यार केन्ना असो रोपो जावंक नासलो. ही पानां लीप तिची अशी कुटलेल्या भाशेन कोमरीत येयना तेंकां. कोमरेन सुद्दां हे जावन येता पानां बावन सारकी आनी रोपो उब्बो मारता. अंदू आमी जो रोपो जो लायलो न्हू तेतूनसून तो लायलो म्हणजे आयना घालून आमी लायलो पूण कितें जालें तो जालो साधारणसो जालो आनी तो मरोंक लागलो. कित्याक लागून मरता कसो तो कांयच कळना. आतां कितले फावटी लायला तुमी? परतून आमी आतां हो 2रे फावट परत लायलो. पण तुमचो एक अंदाज कित्याक लागून? अंदाज आतां हवामानाक जाता काय जमनीक लागून जाता काय आनी कशें कित्याक लागून ते कळना. लायल्लो मारता. थंडी बीन खूब पडली न्हू दवूय खूब पडलो ताका लागून म्हणजे आतां जर परत हे जाल्यार आतां फुडें तुमकां मिरसांगेची रोपां सुद्दां मेळपाक मुश्कील. हय आतां मेळपाक मुश्कील. आतां हेच्या फुडें जावन केन्ना जातलो तो जावचो ना न्हू. हेजेर तुमी सरकारा कडेन कितें मागणी बी करता? सरकारा कडेन मागणी म्हणजे कितें ही लुकसाण भरपाई आतां कशी कितें ती सरकारान पळोवपाची. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. महाकुंभाक गेल्ल्या कुडचडीच्या रामा पेडणेकार ह्या भाविकाक काळजाच्या आदाकान प्रयागराजाक मंगळारा मरण आयलें. सरकारान आयोजीत केल्ल्या विशेष रेल्वेंतल्यान तो प्रयागराजाक गेल्लो. महाकुंभाचे गर्देंत रामा पेडणेकार चुकलो आनी ताका आपल्या कुटुंबा कडेन संपर्क सादपाक मेळ्ळो ना. ताका लागून रामाक काळजाचो आताक आयिल्ल्याची म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. आयज प्रयागराज महाकुंभ सावन एक धक्कादायक बातमी मेळिल्ली आसा. ती म्हणजे कुडचड्यार रावपी रामा पेडणेकर हो 60 वर्सांचो तो प्रयागराज गेल्ले कडेन थंय तो गर्देन खंय तरी आपली फॅमिली पासून शेणलो पयस जालो आनी तेजे कडेन फोन बीन कांय नाशिल्लो. हेका लागून खंय तरी ताका भंय दिसलो आनी त्या भंयान ताका असो अटॅक आयलो अशी आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा. आनी ह्या अटॅकान तेजो थंय जीव गेल्लो आसा. तो रावपी कुडचड्यार पूण तेजे जे पार्थिव शरीर आसा ते आयज सांजे धारगाळे पेडणे हांगा हाडटले. रामा पेडणेकर जो आसा तो गव्हर्मेंटान जे सगळे गोंयच्यान जे भक्तगणांक सगळ्यांक जे प्रयागराज धाडलेले तितून सेकंड जी ट्रेन गेल्ली त्या सेकंड ट्रेनीन तेणे प्रवास केल्लो आनी तेजी थंय मृत्यू जाल्ले कारणान तेजे जे पार्थिव शरीर आसा ते आयज सांजे गोंयांत पावतले. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश गांव. गैरकारभार आनी भ्रष्टाचारांच्या आरोपा वेल्यान मंगळारा जाल्ली सांकवाळ पंचायतीची बसका बरीच तापली. विरोधी पंचांनी पंचायतीन गैरकारभार सुरू आशिल्ल्याचो आरोप बसकेन केलो पूण सरपंच डेरिक वालेसान हे आरोप भायर आयले. पळयात पुराय बातमी. ऑरविल क्लिंटन वालिस हो इलिगल सेक्रेटरी हांगा बसला सांकवाळ पंचायतीन. तेणें नोटीस धाडलेली मिटिंगेची
आनीक जवळ जवळ 19 पेजी एजेंडाच्यो आशिल्ल्यो आनी हेजी पयली मिटींग जाल्ली ती 4 डिसेंबराक जाल्ली आनी ते दीस कितें जाल्लें हे 3 मिनटांनी मिटींग सोडून कशें पुलीस कंप्लेंट करपाक गेल्ले आनी म्हाका तेणें अरेस्ट करून रातचो 1:30 हांव कोर्टांतल्यान सुटलेलो हे सगळें जगान पळयलां. मिटींग जी जावूच ना ती आयज कन्फर्म करपा लागून पयलो एजेंडा आशिल्लो टू रीड एंड कन्फर्म द प्रोसिडींग ऑफ द प्रिवियस मिटींग. सो जेन्ना पंच मेंबर सगळे मिटींग हॉलान जमा जाले हो सेक्रेटरी आनी हो एक्टींग सरपंच म्हणटा तो एक्टर जो डेप्युटी सरपंच म्हणून आसा तो डेरिक वालीस हेणी बूक म्हाका सायन मारपाक दी म्हणल्यार दिवना. हांव जी पळय मिटींग जावना तेजी तेणें मिनिट्स बरयल्या इलिगली ते वाचपाक पळयतालो म्हाजे कडल्यान बूक काडून घेतलो आनी आय वॉज रिक्वेस्टिंग देम टू गिव मी द बूक टू सायन म्हाजी प्रेझन्स दाखोवपा आयचे 18 तारखेचे. सो तो म्हाका दिना जालो. मागीर दुसरो आमचो पंच आशिल्लो मौरिल्यो कारवालो तेणेंय सांगलें आमकां सायन मारपाक दी तुमी म्हणपाक कन्फर्म आमी पयली मिटींग करता आनी मागीर सायन मारात. आनी मागीर तेणें तो संतोष देसाय म्हणून एक पंच आमचो लेट येयल्लो तेका सायन मारपाक दिलो आनी तेका सायन मारून जेन्ना हांव परत बूक घेतलो मिनिट्स बूक सायन मारपाक तेन्ना सेक्रेटरीन हो पळय ऑरविल क्लिंटन वालीस आहा तेणें बूक काडून घेतलो सायन मारनाका म्हणून आनी ते उठोन मिटींग सोंपली म्हणून भायर गेले. ही आमची मिटींग लास्ट मिटींग आसली आमची डिसेंबर 4 तारखेर. सो ती आमची लास्ट ती डिसेंबर 4 तारखेर आमची मिटींग काबार जाल्ली आनी ती मिटींग आयज आमी कन्फर्म केली आनी आयची मिटींग आमची कंप्लीट जाली. मेजर म्हणटा इश्यू कितें जालें आमचे पंचायत चलोवपाक दिलें. मेन म्हणटा एक तुलसीदास नायक बेल केसली डेलिगेशन घालता आमचे मेन म्हणटा गार्बेजीचे बिलां आमी कसली बिलां पास करना बिलां आसताय ती सगळी आमी अजेंडाचेर हाडटाय अजेंडार हाडून आमी पास करताय. सेकंड थिंग ते आमकां मिटींग येताय फंक्शन करपा दिलें लोकांची काम कशें करून जातली. लोक 3-3 म्हयने 2-2 म्हयने घराचे घर बांदपा आसता कोणे हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर आसता कोणी लोक रीण काडटाय घर घेताय फ्लॅट घेताय तेंची काम जावपा नाकाय येताय डिस्टर्बन्स करताय बूक ओडटाय लोकां हाडटाय व्हिडिओग्राफी करताय. सो आमकां ती मिटींग कंडक्ट करपा दिली. You are trying to say that they are disturbing the meeting. Disturbing the meeting. Not only today, last 2-3 meetings जाले same thing they are doing. तांकां रिक्वेस्ट करताय आमी की आतां मिटींग एटलीस्ट लोकांचे इश्यू आहाय गांवचे इश्यू आहाय ते बरे भशेन सॉल्व करून आनी काबार करपा. बट तुमचे कितें इश्यू आहा ते तुमी डिस्कशन कराय बरें लोकां हाडून तुमी बेश्टे अननेसेसरी फायट क्रिएट करनाकाय. कितें तुमचे इश्यू आहाय ते इश्यू बरे भशेन बसोन आमी सॉर्ट आउट करया आनी बरे भशेन आमी पंचायत चलोवपाक जाय. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचा